नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या आवाज गोयचो या बुलेटिनात तुमका येवकार। हांव वर्षा आश्वेकर। सविस्तर खबरां आदी पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। मायनिंग लीज वाठारात घरां करतात वायट, गांव काबार करपी मायनिंग वेवसाय आमकां नाका। सरकारान धाडिल्ले नोटीसीक लागून अडवलपाल गावात पडला खदळ। हंजुण ग्रामसभेत डॉक्टर इनान्सियो फेर्नांडिसाक मारपेट केल्ल्या प्रकरणात 2 दुबावितांक अटक। हंजुणा पोलिसांनी कारवाय केली। सनबर्न विशयाचेर राजेंद्र आल्लेकर म्हणटा निर्णय सरकाराचो, आपूण बिहारातूच खुश। गोंयात मुख्यमंत्री पदाच्या चर्चेचेर आल्लेकराची जाप। पणजे स्मार्ट सिटी कदंबाचे कॅशलेस तिकेटीचो प्रस्ताव सध्या महामंडळान घेतलो फाटी। बेरेस्तारच्यान पणजेत कदंबाची स्मार्ट सिटी जावपाची आशिल्ली कॅशलेस। पिर्योळा कुंकळे वालवाड्यार घरा कुशीक सापडले बिबट्याचे पोर राना खात्यान घेतले ताब्यात। आवय कडेन मेळपाचो करतले यत्न, ना जाल्यार दवरतले बोंडला। आणि आयआरबीन राज्यातील पहिली अकादमी गोंयात केली सुरू। पर्यटन खात्याकडेन आयआरबीन केली कबलत। आता खबरो विस्तारात। गांव काबार करपी मायनिंग वेवसाय आमकां नाका अशी थळाव्या लोकांची मागणी आसतनाच अडवलपाल गावातली मिना खण सुरू करपाची हालचाली सुरू जाल्यात। दुसरे वटेन मायनिंग लीज वाठारांतल्यान घरदार केन्ना कट्टले भायर ताका लागून पळयात आसतनाच हो लोकांक काडलेली नोटीस गांव जाला खदळ। फोमेंतो रिसोर्स कंपनीची अडवलपाल गावात लोकवस्ती लागीं आशिल्ली मिना खण सुरू करपाच्यो हालचाली सध्या सुरू जाल्यात। मायनीचेर मशिनरी कामाक लागल्यात। या खणी इसी लेगीत मेळ्ळ्यात। दुसरे वटेन मिना खणी विशीं म्हणणें मांडपाक येता ते 24 डिसेंबराक उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी कार्यालयात सुनावणी निश्चित केल्या। ते विशींची नोटीसाय मायनिंग लिजात येवपी लोकांच्या हातात पडल्यात। गांवाचे प्रश्न सोडयात आनी उपरांतच मायनिंग सुरू करात। गांव काबार जाता जाल्यार आमकां मायनिंग नाका अशी थळव्या लोकांची भूमिका आसा। मायनिंगाचो हो विशय अडवलपाल पंचायतीचे कांय ग्रामसभांनी बरोच तापिल्लो। मायनिंग लिजांतल्या घरादारांचे विचार करचे पयलींच मायनिंग सुरू करपाच्यो हालचाली सुरू जाल्ल्यान लोकांचेर आकांत आयला। ब्लॉक नंबर 5 अडवलपाल थंय मायन चालू जावपाचें आनी सद्या चालू केल्या तेंच्यांनी कितें तरी एक्टिविटी चालू जाल्या आनी थंय आमच्या पुर्वजांच्यो सगळ्यो जमनी आहा, आमच्यो घरां आसा, देवळां आसा, ती सगळी लिजान येयल्ली आहा। आनी आमची मेन म्हटल्यार मशानभुमी आहा थंय। आमी कितलीशींच वर्सां जालीं आतां थंय मशानभुमी आमची आहा। आमचे काजू शेतां, थंय शेतां सगळीं करी काजू आहा। ते हे आतां कंपनी म्हणजे गव्हर्मेंटान कंपनीक लिजाक 50 वर्सां दिल्या। ते आमी तेचेर कितें करपाचें, कितें खावचें आनी कितें करपाचें। तुमकां आतां नोटीस येयल्या? हय, नोटीस येयल्या आमकां। हां, प्रत्येकाच्या घरांतल्या कमीत कमी म्हाजे आनी म्हाका बायलेक गेल्या नोटीस। खूब जाणांक नोटीसी येयल्या तेंच्यो। कित्याक म्हणून नोटीस आयले ती? आमकां 24 डिसेंबराक तेंच्यांनी रिप्लाय मागल्या दी म्हणून। जे ऑपरेशन जे जातले ते अडवलपालीन जे जातले ब्लॉक नंबर 5 ते लोकालिटी पासून 10-20 मिटराचेर आसा। त्या एरियेन जेंचे सर्वे नंबर दिल्ले आसा गव्हर्मेंटान तेतून देवळां आसा, स्मशानभुमी आसा, शेतां आसा आनी मेन म्हणजे घरां आसा। आनी गव्हर्मेंटान हे लिजाक घातलेली आसा आनी ही लीज 50 वर्सांची आसा फुडल्या। आनी ही दिता आसतना गव्हर्मेंटान कोणाचोच कन्सर्न घेवंक ना। त्या नागरिकांक थंयच्या जे पिढ्यान पिढ्या थंय रावता तांकां कांयच तेची कल्पना न दिता जशें काय एक कोण तरी भाडेकरू हाडून लादलेलो आसा आमचे 50 वर्सां फुडल्या। ताका लागून आमचो जो पुढचो जो हें आसा येणारो काळ आसा तो धोक्यान आसा। कित्याक उत्पन्नाचें साधन वतलें। शेतां पयलींच गेल्या 25 वर्सां पासून गांवांत एकय शेत पीक ना। शेती पाड जाल्ली आसा कित्याक तर तेतून मायनींग रिजेक्शन आसा आनी तेतून मोठमोठी झाडां वाडलेली आसा। जेन्ना टोटल शेती बंद जाता, शेती हो उदरगतीचो एक बेस म्हणटा आमी सगळ्या अख्ख्या वर्ल्डाचेर।
पण जर बेजच जर ना जाता तो गांव फुडें वचूं शकना कसोच. आनी जर मायन स्टार्ट जाली जाल्यार फुडें त्या लोकांनी करचें कितें? तेंची जमीन तांकां कोण दितलो? गव्हर्मेंट दितलो जाल्यार खंय दितलो? तेंची घरां बांदून दितलो? कितें करतलो? गव्हर्मेंटाक मायनीचो पयसो म्हत्वाचो आसा की लोकांचें जिवन म्हत्वाचें आसा? आनी दुसरो, गव्हर्मेंट जेन्ना अशे प्रोजेक्ट हाडटा तेन्ना ते कांयच विचार न करता हाडटा. कित्याक तर 2.5 किलोमिटर अंतराचेर जो नॉर्थ गोवाक, अख्ख्या नॉर्थ गोवाक उदक पावयता असो अस्नोडा फिल्टर प्लांट आसा. आनी आमच्या गांवांतसून जे नाले व्हांवता ते नाले टोटल रिजेक्शन त्या प्लांटाक घेतले. मग त्या प्लांटाचे भवितव्य कितें? तुकाराम सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोंयान सध्या सनबर्न विशया सयत सरकार फेरबदलाच्या विशयाचेर सध्या चर्चा चल्ल्या. सरकारान फेरबदल जाताना मुख्यमंत्री पदा खातीर बिहारचे राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकराचें नांव फुडें येता. ताचेर जाप दितना राजेंद्र आर्लेकर हाणें म्हळां, आपूण बिहारातूच खूश आसा आनी म्हाजें काम बरें चल्ल्या. ह्या सगळ्यो अफवा आसात तर सनबर्न विशयाचेर सरकारान निर्णय घेवचो अशें तांच्यांनी उलोवप केलां. सरकारान कितें तो निर्णय घेवचो हांव ताजेर आतां कांयच उलयना. आणि सर आणि एक विषय आयकूंक येता की म्हणजे तुमची आता रिशफल आसा गव्हर्मेंटाची तेन्ना तुमची वर्णी हांगा गोंयांत परत मुख्यमंत्री लागू शकता. अशें काय अफवा सगळ्यो येत आसतात सगळ्या वेळार, तातूंत कांय तथ्य आसना. अशें काय पूण जर परत एकदां आमकां गोंयांत पळोवपाक मेळटलें तुमकां? हांव आपणे आसा न्ही, ना जर अशें कांय आसना. अशें हांव थंय बिहाराक वेवस्थीत काम करता, तें बरें चल्लेलें आसा. आतां उल्लेख केलो राष्ट्रीय शिक्षा नितीचो, तर ती राष्ट्रीय शिक्षा नितीचेर हांव थंय जवळ जवळ 20 विद्यापिठांचो हांव चॅन्सलर आसा. ते सगळ्या विद्यापिठांतल्या माध्यमांतल्यान सगळ्या कॉलेजीसनी आमी शिक्षा निती लागू केली पोरूच्यान आनी वेवस्थीत चल्लेलें आसा. तें बरें. तुमच्या ह्याच कामा खातीर हांवें तो प्रश्न विचारलो सनबर्नाचो की धारगळे सारक्या पेडण्या वाठारांत जाता म्हटल्यार बीच लायन जाता तो एक जाता आसलें, पूण धारगळे सारक्या वाठारांत कितें हांव ताजेर कांय उलयना. कितें आसा कदंबाच्यो ई बशी कॅशलेस करपाचो निर्णय महामंडळान घेतिल्लो. राजधानी पणजेत चलपी कदंबाच्यो इलेक्ट्रीक बसी चालकांक आतां कॅशलेस बशी आशिल्ल्यो, पूण कांय कारणांक लागून हो निर्णय फाटीं घेतल्याचें कळटा. राजधानी पणजेंतल्यो कदंबाच्यो इलेक्ट्रीक बशी कॅशलेस करपाचो निर्णय सद्याक फाटीं घेतलो. राजधानी पणजेंतल्यो इलेक्ट्रीक बशी बिरेस्तारच्यान कॅशलेस जावपाच्यो आशिल्ल्यो. बशी कॅशलेस जाल्ल्यो की बशीत चडटना तुमकां कार्डा वरवीं तिकेट फारीक करचें पडटलें. ह्या बसींनी प्रवास करपा खातीर आतां प्रवाशांक स्मार्ट ट्रान्झीट कार्ड करचें पडटलें. कांय जाणांनी हें कार्ड आदींच केलां, जाल्यार कांय जाणांनी तें करूंक ना. ताकाच लागून इलेक्ट्रीक कदंबाक कॅशलेस करपाचो निर्णय फाटीं घेतिल्ल्याचें कळटा. भाई आयच्यान तुमच्यो ह्यो सिटी बसीस कॅशलेस काय कितें? सो तुमी कितें अवेरनेस बी असो केला? सो आतां कार्डलेस आसतल्यो ह्यो बसी, म्हणजे कॅशलेस आसतल्यो. कार्ड यूज करप न्ही? कसली कार्डां यूज करप? तुमी कदंबा कॉर्पोरेशन दिता? स्मार्ट सिटी वाले दिता, सो ती कार्डां यूज करप न्ही? इन्सर्ट जाले तेन्ना एंट्री जाली गाडये तेन्ना तेंचे कार्ड लावप आनी जेन्ना तो भायर सरता पळय तेन्ना परत तेणें कार्ड लावप. पयलीं तेंचे एंट्री करता 20 मिनिमम जाता, मागीर तेंचो कितें 100 टाका पयलो कट जाता 2 फावटी. सो ऑटोमॅटीक पयशे कट जातले. सो ते कार्डानूच पयशे घालप. सो कॅश दिवपाची गरज ना. सो आतां हे यूज स्टार्ट जाला, पॅसेंजर करता बी अशें चालू जाले. सो तशे पॅसेंजर आसा कार्ड केल्ले. सो ऑलरेडी हे स्टार्ट जाले तुमच्या बसींनी. आनी कसो रिस्पॉन्स आहा लोकांचो? बट लोक हॅपी आहा. सो आयच्यान स्टार्ट जाला. सो तूं आतां कितले अशें काय ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.
कुकळ्या पिरयोळा भर लोक वस्तेत घराकुशीक बेरेस्तारा बिबट्याचे पोर सापडले. घरातले बायलेन धाडस करून ताका पाटल्यान धापून दवरले आणि रान खात्याक कळीत केले. सध्या ह्या बिबट्याचे पोराक रान खात्यान ताब्यात घेतला. हाली ते पार गोंयच्या जायत्या लोकवस्तींनी रानटी जनावरांचो वावर वाडिल्ल्याचे दिसता. परवरी एक मेरू रस्त्याचेर भोंवतनाचो व्हिडिओ व्हायरल जायत आसतना आतां प्रियोळा घरा कुशीक एक बिबट्याचे पोर सापडले. बिरेस्तारा कुंकळ्या वालवाडा आपल्या घरा भोंवतणी बिबट्याचे पोर भोंवता ते पळोवन इंदू गावडेन धाडस करून त्या पिलाक पाटल्यान धापून दवरले. पिलाक पाटल्यात धापून दवरले उपरांत तिणें गांवांतल्या लोकांक हे विशीं कळीत केलें आनी उपरांत राना खात्याच्या अधिकाऱ्यांक. राना खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी सद्याक हे बिबट्याच्या पोराक आपले ताब्यांत घेतला. अधिकारी ते पोराक आवय कडेन मेळोवन दिवपाचो यत्न करतले वा ताका बोंडला अभयारण्यात दवरतले म्हणून म्हायती मेळटा. आमी फोंड्या आसा जे जाग्यार आयज वालवाडा कुंकळे प्रियोळ हांगा सकाळी एक बिबट्याचे बारकेले पिल्लू घरा भोंवतणी भोंवताले. ते एक बायलेन पळयलें, जे घरांतले मालकिणीन पळयलें आनी तेणी ताका तेजेर खोडलो घातलो आनी ताका धापून दवरिल्ले. आनी ते खोडल्याचेर एक फातर दवरिल्लो आनी फॉरेस्टाक कळयलें आनी गांवच्या लोकांकूय सांगलें. जेन्ना फॉरेस्ट आयले तेन्ना ते बिबट्याच्या पिल्लूक ताब्यान घेतले आनी घेवन गेल्ले आसा. आनी तेंच्यांनी जो DCF आसा वर्की तेणी सांगलेलें आसा की आज आमी थंय हें करतले की परत ती बिबट्याची पिल्लूची आवय बी थंय येता काय जाण पळयतले आनी जाल्यार ताका थंय सोडटले आनी नाजाल्यार पिल्लू आवय जर येना ताका बोडलाक सुट्टले म्हणून सांगलेलें आसा. पूण मोठ्या प्रमाणान जे त्या भागान बिबट्यांचो संचार आसा अशें स्थानिकांनी सांगलेलें आसा. पूण हेजेरूय वन खातें जी आसा तेणी हेजेर यांचो बंदोबस्त करचो अशें तेंच्यांनी सांगलेलें आसा. गोमंतक TV खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर. गोमंतक TV खातीर एकनाथ खेडेकर. Airbnb भारतातली पहिली अकादमी गोंयांत सुरू जाता. Airbnb ह्या विशयी पर्यटन खात्याकडल्यान सामाजिकतायेची कबलत केल्या. गोंयांत होमस्टे पर्यटकांक प्रोत्साहन मेळचे हो कबलतीचो मुख्य उद्देश आसा. We lined up with Airbnb to set up a lot of things. Sometimes policies and MOUs remain only on paper, but I think this government is driving because we are quite serious about the thought process of changing the whole perception of Goa, that what it has been and what it should be. If we are talking about regenerative tourism, we are talking about Ekadasha Tirtha, we are talking about connecting the 11 temples, which have a lot of history and tradition. It's time for us to talk much more than what we have had. If we are talking about the culinary, we are talking about inclusivity with the women, then it is the rural areas that we need to focus upon. And that's how I think, as we talk about collaboration, each one needs to work together and take steps together. I'm very happy that Airbnb is launching their first entrepreneurship academy. I think the first in the country, right? India's first Airbnb entrepreneurship academy here in Goa. This definitely aligns seamlessly with all our goals of fostering entrepreneurship and responsible tourism. Now, by empowering these homestay entrepreneurs, this whole program, I believe, will equip Goans with the skills and knowledge needed to showcase their homes and communities on the global stage. I think we already have it in us. Hospitality, we talk about Atithi Deva Bhava. It's sometimes that we talk about it and sometimes showcasing doesn't happen. Who better can talk about it than the women in the house? So the whole idea was talk about Mahila Shashактikaran or women entrepreneurship shouldn't be just a statement, but we should have things driven around it. And that's how I think working together, coming with the first Airbnb Entrepreneurship Academy in Goa, will allow us to work a lot of things ahead. This partnership will ensure that tourism becomes sustainable and inclusive
economic engine for Goa. हणजुणा पंचायतीच्या ग्रामसभेत डॉक्टर इनान्सियो फेर्नांडीस हाका मारपीट केल्ल्या प्रकरणात गजानन तिळवे आणि कास्तो फर्नांडीस हाका 2 दुबावितांक हणजुण्या पोलिसांनी अटक केल्या. फाटल्या 24 नोव्हेंबराक जाल्ल्या ग्रामसभेत 2008 ह्या विशया वयल्यान 2 मिरामारा बती जाल्ली. इनान्सियो फेर्नांडीस हाणें म्युझिक लावड ह्या विशया वयल्यान केल्ल्या ह्या 2 जाणांनी येवन तांकां मारपेट केल्ले. पळयात पुराय बातमी. 24 नोव्हेंबराक हणजूण पंचायतीची ग्रामसभा लावड म्युझिकीच्या विशयावयल्यान बरीच तापिल्ली. रातच्या उसरा मेरेन लावड म्युझिक वाजोवपाच्या मुद्द्यावयल्यान 2 गटात वादावादी जाली. तशेंच कांय जाणांनी डॉक्टर इनान्सियो फेर्नांडीस हाका बरोच शेप लावन काडिल्लो. उपरांत पुलिशेन मदीं पडून प्रकरण मिटयिल्लें. देखून डॉक्टर फर्नांडीस हाका मारपेट केल्ल्या प्रकरणात आतां हणजूण पुलिशेन गजानन तिळवे आणि कालिस्टो फर्नांडीस ह्या 2 दुबावितांक अटक केल्या. स्नेहा हसोटीकर सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. उदका स्रोत खात्याचे मुख्य अभियंते प्रमोद बदामी हांकां सरकारान 6 म्हयन्याची मुख्य मात दिल्या. ह्या विशयाची सरकारान आदेश काडिल्लो. प्रमोद बदामी हे 30 नोव्हेंबराक निवृत्त जावपाचे आशिल्ले. 1 डिसेंबर 2024 ते 31 मे 2025 हे 6 म्हयने तांकां सेवेत मुदत वाड दिल्या. खात्या वरवीं बऱ्याच प्रकल्पांची कामां चालू आसात. उदकाचो सांठो करपा खातीर बंधाऱ्याची कामां सुरू आसात. तशेंच म्हादईच्या उदकाचो प्रश्न अजून सुटावो जावंक ना. बदामी हे अनुभवी अधिकारी आशिल्ल्यान तांकां सगळ्या प्रश्नांची जाण आसा. हाका लागून तांकां सेवेत मुदत वाड दिल्ल्याची म्हायती येता. उदका स्रोत खात्याचे मुख्य अभियंते प्रमोद बदामी हांची 6 म्हयन्या खातीर मुदतवाड जाल्लेली आसा. राज्य सरकारान ह्या मुदतवाडीचो आदेश जारी केल्लो आसा. उदका स्रोत खात्याचे मुख्य अभियंते प्रमोद बदामी हे 30 नोव्हेंबर 2024 ह्या दिसा निवृत्त जातले आसले. पूण तांकां 1 डिसेंबर 2024 ते 31 मे 2025 अशी 6 म्हयन्याची मुदतवाड दिल्या. ह्यान पयलीं सुद्दां कितलेशेच फावट तांकां मुदतवाड मेळिल्ली आसा. आमकां मेळिल्ल्या म्हायतीनुसार गोवा गव्हर्मेंट एम्प्लॉई असोसिएशन हे ह्या हेंच्यांनी ह्या मुदतवाडीची हरकत घेतलेली. ह्यान पयलीं सुद्दां त्यांनी ह्या मुदतवाडीची हरकत घेतलेली. पूण सद्याच्या घडयेक त्यांनी कांयच सार्वजनीक स्टेटमेंट करूंक ना. पूण आमकां जी म्हायती मेळ्ळी त्या म्हायतीनुसार गोवा गव्हर्मेंट एम्प्लॉई असोसिएशनाचो ह्या मुदतवाडीक आक्षेप आसलो. अशाच प्रकारच्यो अपडेट आमी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. पैशांच्या हावेसाक लागून शेतकऱ्यांनी आपली शेती जमनी विकपाच्यो न्हय, शेतकऱ्यांच्या सरकाराच्यो वेगवेगळ्यो ज्यो येवजण्यो आसात ताचो लाभ घेवचो अशें शेतकी मंत्री रवी नाईक हाणें सांगलें. बेरेस्तारा वर्ल्ड सॉयल डे निमतान शेतकी खात्यान फोंड्यां आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींत मंत्री रवी उलयतालो. आमी फाटीं मडगांव जे आमी ट्रेनींग आपल्याला भुरग्यांक जवळ जवळ आपल्याला 30 किलोमीटर आयलेंडाबाद मडगांव म्हणजे आयज ग्रॅज्युएट कोर्स ते भुरगीं सुद्दां आयज भायर येतात. आतां आपली जमीन राखून दवरपाक आपली पुर्वजाची जमीन जी आसा राखून दवरपाक वेगवेगळी ही आयज भुरग्यांची एक हें आसा, उमेद आसा, उमेदीन आसा ते आनी करतात. कामाकूय वयता आनी आपली भाटाय शेताय वेगवेगळे गोळार ते पळयतात. म्हणजे एक बरी गोश्टी आसा की भुरग्यांकूय आयज कळ्ळें आसा की आमकां आमची जमीन नाल्यार आमी आयज बरी जातले. कारण कितले आसले काय दिल्लीचे लोक येतात तेका दिल्लीवाले येतात जावं ते दुसरे आमचे भारताचे दुसरे लोक येतात आनी ते कितले म्हारग जमनी घेतात आनी जे आपल्यो आगोचे शेतकी जी आसा शेतीची जमनी जी आसा कन्वर्ट करून ते बिल्डींग वा कितें बांदून जाता. पूण आमी विचार करपाक जाय आमी शेती हें सोडपाक जायना. शेती सोडली जाल्यार आमी आमची फुडले भुरगीं जी आसा पिळगी जी आसा त्यो उबंद करतल्यो. आनी आमी जर शेतीची हें करना लक्ष दिना जाल्यार आमी खंय पावतली. आमी पयशे लागून थोडी कितें करता कन्वर्ट करता आनी कितें करता लाखांनी रुपयान दिता तेची वस्ती हाडटा. कारण तांकां दिल्ली हाडला तेन्ना दिल्ली जेन्ना आसता तेका ते क्लायमेट जी आसा ते क्लायमेटान ते लोक असो येता. हांगा सगळी तुजी क्लायमेट बरी आसता पण थंडेसन थंडी गरमेसन गरमी दिल्ली म्हणून ते लोक हांगा येतात आनी हांगा सगळे सवाय मेळटा. अशें करून तुमी पावता दिल्ली वचत गोंया पावता आनी अशें करून आमची जमनी ते हड करपाक लागल्या.
तेन्ना आमी सांगी जावपाचें रोजगारान जागे जावपाचें की आमची जवळी कशी आमी दवरतले. 8 डिसेंबराक कुर्चडे नगरपालिकेच्या मैदानाकडल्यान शौर्य यात्रेक सुरवात जातली. ह्या यात्रेक तेलंगणाचे आमदार राज सिंग मुखेल सोयरे म्हणून हाजीर आसतले. देखून सगळ्या हिंदू कार्यकर्त्यांनी ह्या यात्रेक व्हडा संख्येन वांटेकार जावचे अशें आव्हान बजरंग दलाचे कन्व्हेनर विराज देसाय हांणी केलां. 8 तारखेर जी सभा शौर्य संचलन आणि त्यानंतर जी सभा जावपाची आसा ह्या खातीर ही प्रेस कॉन्फरन्स आशिल्लें टू ब्रीफ द मिडिया एंड द प्रेस. बेजिकली कशें आसा शौर्य संचलन हे फक्त 8 तारीख कोण तरी फ्री आसा आमकां कांय काम ना अशे खातीर केल्लें ना. तर 8 तारखेर जे शौर्य संचलन आसा हे एक पवित्र दिसाक म्हणजे गीता जयंतीच्या दिसाक हे साजरा केले वता. गीता जयंतीच्या दिसाक गीता जयंती हो एक उद्देश जालो. त्या भायर जेन्ना 1992 बाबरी मस्जिद बाबरी ढाचो जो उडयलो आनी तितून बजरंग दलाचो मुख्य वांटो आशिल्लो हो दीस होच दीस तो जावन आसा ज्या दिसाक बाबरी ढाचो उडयल्लो. सो ह्या खातीर आनीक बलिदान दिवस शौर्य दिवस अशें म्हणजे शौर्य त्या दिसाक दाखयल्लें त्या खातीर शौर्य दिवस म्हणून आमी वर्सान वर्स हो सेलिब्रेट करतात. नॉट ओन्ली दीस इयर एवरी इयर वी सेलिब्रेट दीस डे एज अ शौर्य दिवस म्हणून शौर्य दाखोवपाचें हिंदू धर्माचें शौर्य दाखोवपाचो हो दीस. म्हणजे आनीक त्या दिसाक सादारणता 3-4 हजारांचे संख्येन आमी गणवेशधारी हो गणवेश तुमी पळोवंक शकतात. ह्या गणवेशधारी जे लोक आसात आमचे कार्यकर्ते आसात स्वयंसेवक आसात हे गणवेश घालून संचलन काडटले. त्या भायर आनीक एक 10-15 हजारांची संख्या जी ह्या सभे खातीर येतली. आनीक खास करून ह्या सभेक आमी वक्तो म्हणून जो आपयला हो हैदराबादचो एक हिंदुत्ववादी कट्टर नेतो टायगर राजा सिंग म्हणजे यूथ सेन्सेशन आमी म्हणू शकतात. युथांक तेजे बद्दल क्रेज खूब आसा. हेका आमी वक्तो म्हणून त्या दिसाक हांगा आपयला. अंबाजी फातोड्डा येवपी हावजिंग प्रकल्पाक समाज वावरपी मिलाग्रीस फेर्नांडीस हाणें विरोध केलो. मतां वाडोवपा खातीर हो 30 फ्लॅटांचो हावजिंग प्रकल्प हाडपाक सोदतात असो आरोप तेणें केलो. फातोड्डे वाठारांत गुन्यांवकारी घडणुक्यो आनी धार्मीक समस्यांनी वाड जाल्लो आमकां नाका अशें ताचें म्हणणें. बुधवारा गृहनिर्माण महामंडळाचो अध्यक्ष जीत आरोलकार आणि फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसाय हांणी अंबाजी फातोड्ड्या हावजिंग प्रकल्पाचे उक्तावण केल्ले. ह्या हावजिंग प्रकल्पात 130 फ्लॅटांचो आस्पाव आसतलो. समाज वावुरपी मिलाग्रीस फर्नांडीस हांणी ह्या प्रकल्पाक विरोध केला. हो प्रकल्प फक्त वोट बँक वाडोवपा खातीर तयार करता असो आरोप तांणी केला. आता हाऊसिंग बोर्डाच्या नावान आनीक हाऊसिंग बोर्ड येता आनीक प्रोजेक्ट येता 130 फ्लॅटां. सो 130 फ्लॅटां ही आमच्या फातोड्डा येवप म्हणल्यार आमचो फातोड्डाकारांचो सुसेग पिड्यार जातलो. आनी हे म्हणल्यार आमच्या सिटीन कित्याक आतां डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आहा आमच्या फातोड्डा तेच्या सायडीन कॉलेज आहा. सो हे इतले लोक आतां हे पळय हाऊसिंग बोर्ड म्हणून हो आतां प्रोजेक्ट येतलो हे सगळे पॉलिटिक्स लेवलाचेर हे सगळे सेल जातले. नांव कोणाचें गरीब लोकांचें. गरीब लोकां कडेन पयशे आहा 20 लाख 30 लाख 40 लाख ही फ्लॅटां ही घेवपाक हो एक प्रश्न आहा गोव्हर्मेंटा कडेन म्हजो. यूज करिनाकाय. आज जायत्यो गोंयान फॅक्टरी येताय व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट येताय. नांव कितें फकत गोंयकारांचें गोंयकारांक लागून. कितले गोंयकार काम करताय. आज चोय तुमी सिपलान सगळे हिंगा बसो येताय इस्ताफाक व्हरोंक सगळे लोक भायले. सो हे सगळे पडे आहा हे वोटिंग वाडोवपाचें हेंचें काम. आज फातोड्डा तर हे 130 फ्लॅटां येवप म्हळ्यार हिंगा वोटिंग आनीक एक्स्ट्रा वाडप. आमकां एक्स्ट्रा लोक कित्याक जाय फातोड्डा. आमकां नाका एक्स्ट्रा लोक फातोड्डा. ते म्हणटा एक कॉलनी प्रोजेक्ट बांदून आनीक लोक येतले फातोड्डा. अरे फातोड्डाकारांक तर जाय जाल्यार भुरगे आतां आमचे जागे घेवंक जाय जाल्यार आमकां फातोड्डाकारांक जागे नाय जाल्यार हे दोड तुमी प्रोजेक्ट घालून फातोड्डा सगळे जागे काबार कोत्ताय. गोमंतक टीव्ही खातीर फातोड्डेच्यान भीमा पाटील. बेरेस्तारा गोय प्रदूषण महामंडळ आणि कुंकळे उद्योग बसणुकेची संघटने कुंकळे आयडीसीतलो प्रदूषणाचो प्रकल्प सुटावो करपा खातीर बसका जाली. फिश मिल प्रकल्पाचे घाणयारे उदक न्हंयेत आनी व्हाळात सोडटात ताका लागून प्रदूषण जाता. देखून घाणयारे उदक दूषित करण स्टील कारखान्यात उपयोग करतले जेणे करून प्रदूषणाचो प्रकल्प हो आसा तो प्रश्न बेगिनाच बेगीन सुटावो जातलो अशें कुंकळे आयडीसीचे संघटनेचे अध्यक्ष अभय केणी हाणें सांगले.
rectify what is happening and try to understand this. The Chief Minister called of our Goa and both Environmental Minister called on Goa State Pollution Control Board as well as MD of IDC to address this issue and sort out the problems. Okay? Naturally, they held a brainstorming session with us, especially I being the president of the association, and it was decided that we will try to use this water for some good purpose. Idea was to save also water because water is a precious commodity today. And our villagers are shouting that we are wasting the water. The same villagers also supply the water to industries and do their daily work. Okay? But anyway, we have to do a balance between the two. We cannot go on just like that, right? So, what was decided earlier that we will use the treated water, semi-treated water, for plantation purpose. The aim was that we will serve two purposes. One, we will provide a green forest cover to our Kumkari industrial estate. So accordingly, this year itself, we have planted around 5,000 trees. आवाज गोयचो बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव वर्षा आश्वेकर तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. ये जो टेक्निकल इंटरव्यूज होते हैं नॉर्मली स्टूडेंट्स के पसीने छुड़ा देते हैं, लेकिन पारुल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए ये बाएं हाथ का खेल, क्योंकि इन्हें टेक्निकली काबिल बनाते हैं NIT and IIT